आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य. मगाच्यानं आज आम्ही सुरू करता करेजमाचो तिसरो हप्तो सोमार. आणि सोमार दिसा तुमकां एक काणी सांगूंक खुशी व्हरता एक आध्यात्मिक मौल्याची. आणि ती काणी पयस जावन न्ही त्या बुकांतली न्ही पवित्र पुस्तकांतली आनी आयचें पयलें वाचप. अशें घडटा की सिरियाचो एक राय आशिल्लो, ताका एक सेनापती आशिल्लो, ताचें नांव नामान, पूण तो कोडकार जावन आशिल्लो. तो कोडाच्या पिडेंत कश्ट जातालो. आनी केदाळ कोडाच्या पिडेंत तो कश्ट जातालो तरी ताका त्या रायान दवरलो. कित्याक एक स्पेशल ताका जैत ताका त्या सिरियाच्या रायाक हाडून दिल्लें. त्या सिरियाच्या रायाक ताणें जोडून दिलें देखून तो थंयसर आसलो. आनी ताच्या बायलेक सेवा करचे खातीर इस्रायलांतल्यान एक चेडूं भुरगें हाडून ताचे बायलेची सेवा करूंक एक ताच्या घरांत ताका दवरतात. आनी धन्याक हुशार ना म्हूण सांगता आसतना धनी कोडकार देखून ताका एक प्रवादी आसा. तो प्रवादी ताका गूण करतलो म्हणून त्या नामानाच्या बायलेक त्या इस्रायलांतल्यान आयिल्ल्या चेडवान सांगलें. आनी केदाळ सांगलें त्या चेडवान. केदाळ परतून बायलेन घोवाक सांगलें, तुवें एक चेडूं हाडलाय इस्रायलांतल्यान, तें म्हाका सेवा दिता आसतना आशा म्हणटा की धन्यान त्या प्रवादी लागीं गेल्यार घडये गूण जायत कोण ना म्हणून तें म्हणटा. हें आयकून सिरियाच्या रायान एक कागाद दिलें त्या रायाक. कित्याक एलिशा प्रवादी थंयसर आसलो. आनी ते कागाद दवरून ताका दिता आसतना थोडे संगती काण घेवन तो गेलो नामान. आनी थंयसर वयता आसतना ताणें आपलें आंग उस्तूर पिंजलें, रागार पेटलो. तुका गूण करून हांव कितें देव गी? कोणें म्हाका ही सकत दिला आनी कसो तुजो राय म्हाका अशें बरयता? तो रागार पेटलो. तितल्यार एलिशा वचून म्हणूंक लागलो, त्या मनशा म्हज्या लागीं धाड, कितें तरी करूं जाता पळया म्हणून. आनी नामान ताच्या लागीं गेलो. कोणा लागीं गेलो? प्रवादी लागीं गेलो. प्रवादी एलिशा लागीं गेलो. आनी प्रवादी एलिशान ताका सांगलें, तूं जोर्दान न्हंयत वचून 9 फावटी तुका बुडय आनी तूं ना. आनी तो थंयसर वचून न्हांवच्या बदलाक तो म्हणूंक लागलो, म्हज्या गांवांत मस्त न्हंयो आसात, म्हज्या गांवांत सबार न्हंयो आसात, ते वचून म्हाका न्हांवयेत. तूं काल म्हणटाय हांवें कितें थंय वचून न्हांय जाय. पूण ताचे सेवक नामानाचे सेवक ताका म्हणटा ताणें सांगिल्लें, तुवें पाळल्यार बरें, तुका बरें आनी कितें बरो जायत तूं, कित्याक तूं तसो उलयताय, तेगेशे खालतो जा. आनी त्या वेळा तो चिंता जायत म्हणून इल्लें समजता. थंयसर वचून 9 फावटी बुडोवन 9 फावटी न्हाता. आनी ताची कात एक ल्हानशा बालशाच्या काती बरी जावन सोबीत सुंदर फायन स्कीन ताका कात ताची जाता. मग अशें न्हू आज इतल्या अपुरबाय सांगात आमच्या देवान विचून काडल्या उदेशी सर संगती केल्यात म्हणून आमकां कळून येता. थोडे संगती हातूंत समजवया. पयल्या सुवातेर देवाक आमचेर मोग आसा. देव मनशाच्या मोगान आमकां राखता आनी सांबाळटा. देवाक आमच्या पिडेंतले गूण करून ताका खुशी आसा. देवाक आमकां ताचो मोग दाखोवंक खुशी आसा. पूण कोणाक तरी प्रवादी धाडटा, त्या प्रवादी उद्देशी तुवें गूण जाय जावन घडये देव खुशी व्हरता. देखून सबार फावटी आमी ह्या जाग्या लागीं वयता, मागण्याच्या व्यक्ती लागीं वयता, एणे तरी वयता आनी मागणी कर म्हूण सांगता. घडये तो प्रवादी ताका खुशी आसलो, देवान पदवी दिला जाल्यार आमी बरें जाता. आनी अशें बरें जावन खंडी जावन देवाक आमी अर्गां दिता. आनीक सांगात थोड्या फावटी तूं थंय वच हांगा वच म्हणल्या कुडले तुज्या बऱ्याक तुका उपकार जाला पळय म्हूण सांगल्या कुडले रागार पडचें आसा. नामान कसो रागार जालो की म्हज्या गांवांत सबार न्हंयो आसात, हांवें कितें जोर्दान न्हंयक वचपाक जाय, त्याच रितीन हांवें कितें थंय वचून हांगा वचूंक जाय, देव हांगा ना गी, देव थंय ना गी, अशें ना गी, सबार सांगती आमी सवाल आमी विचारता. पूण जरी तर खालते मान घालना. देवाक जाय जाल्यार देव ताय सांगता उलयलो जाल्यार ताचे उद्देशीन उलयलो जाल्यार आमी गेल्यार बरें म्हणून वचून गूण जावन आमी येवेत म्हणले संदेश आज आमकां मेळटा. आनी सांगात म्हणून सांगल्यार देवाक बरें जाय जाल्यार कशें देवान निर्मिला त्याच प्रमाणे आमी बरें जायचे हर्त आमकां जाय जाल्यार बरी, आमी चिंतल्या बरी बरें जावंक आमच्यान जायना. तें आमकां रागा कारण जाता, देवा फुरपण कारण जाता, देवा दुरसांग कारण जाता. पूण जरी तर देवान तें निर्मिला
आम्ही भावार्थान जरी तर कशें नामानान ताच्या सेवकाची आयकलें गी आनी आयकून तो सुनालो गी थंयसर ताका कळलें गी दिजा की हांवें म्हज्या सेवका उद्देशी म्हाका मेळ्ळी बुजवण म्हाका उपकारा जाली. ताचे उपरांत नामान उठ्ठा आनी म्हणटा निजा की इस्रायलाचो देव खरो देव खंयचे देवी सारके न्हय तो मात्र सारको देव. इस्रायलाचो देव अब्रामाचो जाकोबाचो इजाकाचो म्हजो आनी तुजो आमचो देव करेक्ट देव देखून ताचे विश्वास दवरया आनी सांगताच आमी आज भावार्थान देवाची कृपा मागया. ही धाकटे मागणे म्हणून खुशी व्हरता. आमी सगळीं तुका खुशी आसा जाल्यार आयकायात, वदोळे दांपात, हात जोडात आनी मौनपणी ह्या धाकट्या मागण्यांत वांटो घेयात. भोव सगळींचे बाप्पा, तुवें आमकां जिवीत म्हणून देणें दिलाय. तूं आमकां राखताय, पोसताय, सांबाळटाय आनी हर एका वेळा आमच्या जिणेंत तुजें एक येवजण आसा आनी येवजणे खातीर आनी येवजण सांगता आमी जियेत आसतना सबारपटी आमची कशी करी आमी खुशी व्हरता. पूण तुजे खुशे वरी आमकां सोडवण आसा, आमकां भलायकी आसा, आमकां सर बरेंपण लाभता. देखून आज कशें नामानाक बरें करून तूं खुशी वेलाय गी आनी एलिजा तुज्या प्रवादी उद्देशी ताणें सांगल्या बरी ताणें केलें गी आनी सुद्दां बरो जालो गी. आमकां तुज्या उतरा प्रमाणे आमी सदांच बरीं जावंक आनी तुजे उतार आमकां गूण करता म्हण जेजून आमकां सांगला. म्हज्या उतरान तुमी गूण जातल्यात. तेच उतार तुजें जेजू आमकां मेळ्ळा आनी तो जेजू आमकां समेस्तांक वाट जावन आसा, वाट सत्य आनी जिवीत आनी तोच आमकां आमच्या आत्मीक जिविताचें वखद ताच्या रक्तांत ताणें आमकां मोलाक हाडून गेला. देखून आज आमकां आमी हर एकल्यां की हे प्रोग्राम आयकोवचे, हर एकल्यां की हे आध्यात्मीक मौल्याचे हे संदेश आयकोवचे, हर एकल्यां की तुज्या आशिर्वाद आनी कृपेन भर बापा. कित्याक तूं जर मोगाळ बापय आमची पातकां पळयनाय, आमचो संकार घर पळयनाय, पूण आमचें खालतेपण तुजे मुखार आयलें जाल्यार तुज्या उदारपणान तूं आमकां बरें करताय. देखून हें आयकोवचें हर एकल्यांक, हें पळयता हर एकल्यांक तुज्या हातांत समर्पण दिता. तूंच ताका राख आनी सांबाळ. तूं जियेताय, राजवट चलयताय, ससनाच्या ससनाक आमेन. भाव भयणो, खंडीत जावनी जेजून पवित्र स्नान घेता आसतना त्याच योर्दान न्हंयत एक आवाज आयलो, ओ म्हज्या मोगाचो पूत, ताचें तुमी आयका. जोहांचो पयलो अध्याय म्हणटा, जोहांचो पयलो अवसर म्हणटा, देव शब्द मनीस जालो, आमचे मदें जियेलो. देवाचो शब्द मनीस जालो, आमचे मदें जियेलो. पयली मिलाग्र, पयले अजाप हांव क्वारसिबिणीन आनी जेजून घडोवन हाडलें. काना शारांत मरी म्हणटा, तो कितें सांगता तें तुमी करात, तो कितें सांगता तें तुमी करात. सोम्या आमकां दी कृपा, जें कितें तूं सांगताय त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक, न्हय हेरांनी सांगल्या प्रमाणे, न्हय दुसऱ्यान सांगल्या प्रमाणे तांचें दुबाव, तांचें खोटेपण कितें आसा जाल्यार तूं आमकां राख आनी सांबाळ. तूंच आमच्या मती उजवाड दी, तुमचो आमच्या काळजाक उल्हास दी आनी आमच्या जिणेची उजवाड जावन आमी तुजें तें एक जावन कार्यावळीच्या काळार तूं उपास करता आसतना, तूं मागणें करता आसतना तुज्या पयण्यात आमी सांगाता येता. देखून आमी समेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. सगळे ताळण्यांतले खोटेपणांतले तूं आमकां निवार. तूं जियेताय, राजवट चलयताय, ससनाच्या ससनाक आमेन. आनी सर्प दिता देवा बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव तुमकां राखो आनी सांबाळो. आमेन.